सावथचे सगळे नागरीक तसे इलेक्टेड मेंबर आणि आमचे मिनिस्टर ऑफ RDA एंड पोर्ट आयज आमी हांगासर इनॉग्रेट करून गेल्ले आहा हो ट्रान्सफॉर्मर. जशें आमकां वाड्याक खूब ह्या सायडीक इतली एरियेक फ्लक्च्युएशन खूब आसलें आनी ट्रीप जातालो, तर आमी न्यू इन्स्टॉल केला हांगासर एक ट्रान्सफॉर्मर. तर सगळ्यांक तुमकां वेलकम करता. प्रसाद, सरपंच शॉन मार्टिन, डेप्युटी सरपंच पूजा मडकर आणि माझे सगळे कलीग पंचायत मेंबर्स, AE आणि सगळे हांगर माझे वाड्यांतले तशेंच कलंगूटचे लोक जमलेले हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रेस भाडकार आमकां जो जागो दिला आणि कॉन्ट्रॅक्टर तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक मेन पंचायताक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमकां लायटीचो प्रॉब्लम खूब आसलो. कांता ट्रान्सफॉर्मर आमचो 2-3 टायम जळला. हो ट्रान्सफॉर्मर आमकां त्या कांता ट्रान्सफॉर्मराक हेल्प करतलो. आयज आमी हो ट्रान्सफॉर्मर हिंगा इनॉग्रेट करता. द एंटायर कॉस्ट ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर इज बोर्न बाय विलेज पंचायत कलंगूट. तुमकां खबर आहा की कलंगूटान over the past few months there were a lot of power problems, power issues. आमकां power supply मेळनासलो. With the support and help of the MLA and going to court, we managed to get those 2 lines which are required. So this coming season, come October, our minister has assured us that Kalangut will not face any problem. They are very grateful to him and the power minister to solve this power problem and power shortage that Kalangut is getting. Coming to the transformers part, तुम्ही जाणा पहिले आमचे सगळे लोकल जे रूम काडटाले, रूम गेस्ट हाऊस आसले, तेंचे जस्ट अ सिंपल फॅन आणि एक बल्ब आसले तेंचे, व्हेरी सिंपल. बट नाव इफ यू लुक अराउंड यू इट इज वी आर व्हेरी हॅप्पी टू सी आमचे ते कोण लोकल आले, दे अपग्रेडेड देयर रूम्स, दे पुट AC, दे पुट गीझर, एंड नाव दे आर गेटिंग अ बेटर रेंट, रूम रेंट फॉर इट. सो वी आर हॅप्पी दॅट आर लोकल पीपल आर ग्रोइंग, एंड पंचायत whatever it is in their power will stand between them and help them to solve their issues. In spite of having AC and geyser, because of low voltage issues, AC, geyser can't solve it. So it is our duty to understand the problem. And even though the transformer, a lot of people put objections saying no, you can't put transformer. They have not done it in the past. But with the support of our MLA, it's not very easy to transformer gallop. Kon complain galta, and we have to go and get files processed to move the files. We need the support of the AE, the ward member, and even the person who sometimes the people who are suffering, they themselves also go and follow up. So there's a lot of work and effort put into this, and we request the minister to see that suppose transformers and something which are the need of the hour. It is government to government. Panchayat also is government money, people's money. If something can be done, an exception can be created. If it's government to government, no need of seeking all this tiresome process of approvals. If we can do this, we can work in a much faster way, and we can solve this low voltage problem in the entire village. ट्रान्सफॉर्मर सेंटराचे इनॉग्रेशनाक सगळे सरपंच शॉन, पूजा मटकर, डेप्युटी सरपंच, सगळे मेंबर्स ऑफ द पंचायत आणि सगळे सावंतवाडीचे नागरीक कशी बघता ट्रान्सफॉर्मराच्या इनॉग्रेशनाक हिंगासर आयज इनॉग्रेट करपाक हो ट्रान्सफॉर्मर. कित्याक बागा सारके डेवलप जाल्ल्या आणि जेन्ना डेवलपमेंट म्हणटा आमी आमचे लोकल स्थानीक लोकांचे डेवलपमेंट जाल्ल्या. सगळ्यांनी गेस्ट हावजार, रेस्टॉरंट्स, ॲक्च्युली रिसॉर्ट्स, शॉप्स आणि बाकीचे एलायड एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्युरिजम चालू केल्ल्या. कशी बघता की आमचे लोकल लोकांनी फायनली रियलायज केले की जागे इकप ना म्हणून. हो ट्रेंड हिंगा एक बागान स्टार्ट जाल्लो की जागे इकताले आणि आमचे जे लोकल लोक आहा ते थोडे जाण इवन भायर वयताले, इंडिये भायर वचून सेटल जावप ऑर दुसरे विलेजींनी वचून सेटल जावप. म्हणजे हिंगासर जो आयज रेट आहा बरो एक्सपेन्सीव जाल्लो आहा, 50,000 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर. सो लोक जागे इकोन ते सायडीन वयताले. पूण आयज लोकांक रियलायज जालें की जागे इकोप ना म्हणून. जाग्याचे जर गेस्ट हावस बांदले, रेस्टॉरंट बांदले आनी चलयले जाल्यार थिंगा मातशे सुबेज पयशे मेळटा आनी जागोय उरता. सो इट इज फायनली द लोकल्स हॅव ऑल अंडरस्टूड. आनी हिंगासर आतां जागे कोणूच इकिना, व्हेरी रेअर. आनी वी आर ड्युटी बाउंड टू गिव देम ऑल द इन्फ्रास्ट्रक्चर. वॉटराचे बरे मोठे समस्या आहा हिंगा. कलंगूट जी आमी ओवरहेड टँक बांदता अंडरग्राउंड साम, तशी आमी बागानूय गव्हर्मेंट लँडाचेर बांदपाचो एक डिसिजन घेतला. ते काम बेगींतल्या बेगीन चालू जातलें. डेडिकेटेड वॉटर लायन फ्रॉम आसनोरा which comes up to Giri
सो ती लायन आमी टॅप करून हिंगा व्हडली लायन 900 टायराची लायन कलांगूट आनी बागान हाडपाचो आनी कांदोली व्हरपाचो एक प्रयत्न चालू आहा. 10 crores गव्हर्मेंटान सँक्शन केल्या. एनी टायम इन नेक्स्ट 2 months द वर्क वील स्टार्ट टू ले दीस न्यू लायन. इलेक्ट्रिसिटीचे टेम्पररी आमी प्रॉब्लम सॉल्व केला बाय ब्रिंगींग लायन फ्रॉम म्हापसा सब स्टेशन वीच हॅज कम फ्रॉम कोलवाले टू म्हापसा टू नागवा. जे फाटल्या दिसांनी मोठो बोबाव जालो, थोडे आमचे पार्राचे भाव आनी भयणां तेणी ऑब्जेक्शन हाडलें आमच्या शेतांसून व्हरप ना म्हणून. ती लायन आमी फायनली पोल्स उबे करून थोडी लायन श्रिंक केल्या. थोडी आतां नेक्स्ट मंथान करतले, कित्याक सगळ्यांनी शेतां लावपाक चालू केली. आमी काम बंद दवरलें कित्याक पावस चालू जालो आनी सगळ्यांनी आपले AC जे चालू केल्ल्यो मार्च एप्रील मे ते बंद केल्ले. सो प्रॉब्लम आतां सद्याक बागान ना, पूण प्रॉब्लम वील स्टार्ट इन बागा बॅक अगेन इन ऑक्टोबर.